चलीच्या साश्टीकारी कार्यावळीत तुमकां सगळ्यांक येवकार हांव सुशांत गोरवार सांगाती गौरव प्रभू मडकर्णीकार तुमचे मुखार घेतला ते साश्टीतले खबऱ्यांनी फाटले सतत 7 ते 8 दीस आमी एकच विशय ह्या हातूंतल्यान लावन धरला तो म्हणजे कुडबणा जेटीचेर जाल्लो पलर्गम ब्रेक आनी प्रसार माध्यमां म्हणत किंवा लोकांचो प्रेशर म्हणत किंवा खंयची परिस्थिती म्हणत हाका लागून एक बरें जाता की प्रशासनाक नाही म्हणल्यार जाग घेवन थंय आतां ती जेटी निवळ करपाचें कामां सुरू जाल्यार आतां आमी जेन्ना ही आमची कार्यावळ जेन्ना सुरू जाता तेन्ना आमच्या कुडबणा जेटीचेर आमचे पर्यावरण मंत्री जांचे कडेन आतां त्या जेटी सुदारपाची जबाबदारी जाता ते अलेक्स सिकेरा ते थंय सगळे प्रशासकीय अधिकाऱ्यां बरोबर घेवन थंय आसात ते थंयच्या हाजे कडेन आमच्या नुस्तेकारां कडेन ताची चर्चा चालू आसा आनी एक की थंय ज्यो एबंडंट बोटी दवरिल्ल्यो त्यो काडून उडोवपाक काडपाक सुरवात जाल्ली आसा सो एकंदर जर पळयलें जाल्यार गोरान आमी म्हणपाक शकता ते एक पॉझिटीव टायप ऑफ काम थंय सुरू जाल्लें आसा आनी म्हत्वाचें म्हणजे हे सगळे आतां बोटकारांनी स्वता जावन तांकां कॉपरेशन दिल्लें आसा आनी आज ताका लागून अलेक्स सिकेरान त्या बोटवाल्यांचें अभिनंदनय केलें. एक्चुअली बोटवाली पयलीं साकून रेडी आशिल्लें हें करपाक लागून बोटवाली प्रत्येक जाण आपल्याला म्हणटाले पूण तें कांय जायनाशिल्लें आतां हें कॉलेरा आयिल्लें सिच्युएशन सारकें हाताबायर गेलें ताचे नंतर खंय तरी प्रशासनान जाग आयली म्हणजे थंय सीएमय गेलो सीएमान तेन्ना तांची सगळे आयकले ग्रिव्हन्सीस की जेटी जी पेंडींग आसा 4 वर्सां फाटले साकून ती निवळ करपाक जाय थंय नेट उडयले ना ते डिंगी उडयल्यात आनी ज्यो बोटी ओल्ड बोटी आसा त्यो पार्क करून दवरल्यो त्यो काडपाक आनी जबरदस्त म्हणजे डायरेक्ट एलेक्स सिक्युराक ऑथॉरिटी केली की तूं हाजे बद्दल सिच्युएशन हँडल कर ताणें तशी मॅरेथॉन मिटिंगूय घेतल्यो डेप्टी कलेक्टराक एवरीडे बोट ओनर्स बाकी स्टेक होल्डरांक मिटींग घेतली ताजे नंतर काल जी मिटींग जाली तेन्ना सगळे ऑफिशियल्स थंय येयले आनी एवरी डिपार्टमेंटा कडेन एक इंडिविज्युअल मिटींग घेतली त्या मिटिंगे भितर बोट ओनर जे तांचे तिनूय एसोसिएशनाचे मेंबर आशिल्ले तांकां दवरले आनी तांचे बरोबरचे प्रश्न थंय म्हणून एकदां म्हणजे एकदांचे स्वरूपान काडले आतां थंय ज्यो उरल्यात म्हणटा त्यो 40 बोटी उरतात त्यो तांकां नोटीस दिल्ली आसा नोटीस दिवन ताणें सांगलां की 7 दिसाचो टायम दिल्लो आसा तांकां आनी जर 7 दिसां भितर हे रिप्लाय करनात जावं एवरीडे फायनूय पडटली 1 लाखाची फायन आनी ताचे नंतर अमके दिसान जर तें कांयच केलें ना जाल्यार त्यो बोटी थंयच्यान स्क्रॅप करतल्यो. 147 आमकां ऑलरेडी काल आमच्या हांगे नोटिफाय केल्ले आहा आज ताजी जायराती आमच्या फिशरीज डिपार्टमेंटान पब्लीश केल्ली आसा कितें क्लियर ते 7 दिसांनी क्लियर करता 7 दिसांनी क्लियर करना जाल्यार आज अलेक्स सिकेरान सांगला की ते आमी डायरेक्ट स्क्रॅपाक काडून उडयतले तो म्हणटा की आमचे कडेन प्रशासना कडेन अधिकार तितले आसा जाल्यार जेटी सील करपाक जातात असले उपाय करतात आमकां असले उपाय घेवपाक मेळना आमकां लोकां मदीं घेवनच आमकां हे हो जो प्रॉब्लेम आसा तो सॉल्व करपाक जाय आनी इतलो तेंप जे आमचे नुस्तेकार म्हणटाले की गव्हर्मेंटान जर फुडें आयले आमी कॉपरेट करपाक तयार आसा म्हणटा आज गव्हर्मेंट फुडें आयिल्ल्यान तांणी आपलें कॉपरेशन दाखयलें तिनूय एसोसिएशनांनी म्हणजे 2 एसोसिएशनां आनी एक तांची तिनूय एसोसिएशनांनी थंय तांकां कॉपरेशन फुल्ली दिल्लें आसा हें मिनिस्टरान एग्री केलें काल आमी मिटिंगे भितर पळयलें तेन्ना ते तांचे बरोबर सगळे बरोबर बसून आशिल्ले फूल टायम जातले आनी ताणें सांगलां आमचे कडल्यान जें कॉपरेशन जाता उदकाची पायपलायन ताणें घातली जॉयन करपाक जावं पयशे भरपाक खंयचे लेबरांची फेसिलिटी आमी रेडी आसात भरपाक तुमी आमकां फेसिलिटी दिया आज ते उदकाचें तांचे ऑलरेडी कनेक्शन टाकी जी आसा ताणें सांगलां तीन म्हणजे 3 आसा आमी तिनी कडेन मिटर सेपरेट बसयात कोणाक कितें दिता तें करतले ताजेर आमचें कांय ना पूण आमकां बरी फेसिलिटी दियात आनी रेडी आसा आतां प्रश्न येता तो न्यू जेटी क्लियर जातकीर न्यू जेटी क्लियर जातकीर तो एक मोनुमेंट जावन थंय उरतलो अशी जड वाहनां व्हरपाक मेळना जेन्ना ते जीएसआयडीचो मनशाक थंय आपयल्लो काल ताणें सांगलें की हे आमी तो केल्लो आसा ते इंडियन फिशरीज डिपार्टमेंटाचे रुल्सा प्रमाणे तो केल्लो आसा म्हणजे ताका हायजिनाक लागून थंय बोटी आनी हाजे भितर म्हणजे थोडें डिस्टन्स उरपाक जाय पूण तें कितें जातलें मागीर लोडिंग करपाक त्रास जातले थंय रस्तोय तेन्ना व्हडलो ना पार्किंग करपाक करून गाडयो जेटीची रस्त्याची सायडीन जेटी आसा जर थंय ती गाडी वचना जाल्यार पार्क करतले खंय रस्त्यार पार्क केल्यार फूल ब्लॉक पडटलें सो अशें सिच्युएशन आसा मागीर अनलोड एक मागीर परत व्हरचें पडटलें आनी थंय जागो येना की न्यू जेटीचेर जर तूं बोट येवन लागली तर कोणूच लावपाक सोदपाना
बोटमेन वगैरे असले जर नाटक असले ते कोण लावपाक शकताना परती ती आयडर उरपाची आयडर उरतली जावन ताचेर मागीर परती तुका नॅक्स सुकोवपाचें सामान असले काम म्हणजे जो खर्च केल्लो आसा बांदपाचो तो वेस्ट जातलो आनी तो एक सामको मोन्युमेंट कसो थंय तो उरतलो कारण तेज्यान वजन घेवपाक जायना सो मिनिस्टरान तांकां सांगिल्लें आसा की तुमी परत त्या कन्सल्टंटाक आपया आनी ताका कितें तर उपाय करून थंय 6 व्हिलर जावं व्हरपाक मेळटा जाल्यार हाजेर हें म्हणजे स्ट्रेंथनींग आनी कशें करपाक मेळटा की आनी पिलर घालून जावं आनी कितें करून ताका स्ट्रेंथन करपाक मेळटा आनी व्हरपाक मेळटा जाल्यार हाजेर तुमी विचार करा म्हणून सांगलां. काल आमचो फिशरीज मिनिस्टर कळणकार ताणें हें दिल्लें आमचे गेटीक विजीट दिली पूण ताणें तें कोणाक पब्लिसायज करूंक ना ताका लागून तो तांची विजीट कळना पूण आज ताणें जेन्ना पणजे तांची मिटींग घेवन सांगलें आनी ताचे कडेन आनी एक आसा जो म्हत्वाचो प्रश्न आनी हाजे पयलीं आमी बी ह्या माध्यमांतल्यान ह्याच कार्यावळींतल्यान आमकां मांडला तो म्हणजे जे बोटीचेर काम करतात कामगार तांकां बरी सुविधा मेळची म्हणजे थंय तांचे टॉयलेटाची वेवस्था ना त्या बोटीचेर तांकां न्हावपाची वेवस्था ना तांकां जेवण आसता तें सारकें तशें आज जे थोडे विज्युअल्स आयल्यात ते पयल्यात ते च्या पितात आनी हे पयतात पयल्यात कितें आमगेले न्हावपाचे मोगा भितर घेवन प्लास्टिकाच्या मोगा भितर च्या पितात आनी अशी परिस्थिती आसा ती ही परिस्थिती सुदारपा खातीर कितें तरी उपाय घेवचे पडटले आनी हाजे खातीर परत बोटवाल्यांनी तांकां ऑपरेशन करचें पडटलें. आज एक तांचे पर्सीन हे बोट ओनर्स एसोसिएशन आहा तांणी हातूंक आमच्या कोण फिशरीज डिपार्टमेंटाक थंय एक लॅटर केलां आनी तातूंत म्हणटात की ज्यो पोरणी बोटी आसात थंय एक टॉयलेटाची फॅसिलिटी दिवप शक्य ना सो तातूंतल्यान कितें तरी कळ्ळी हें काडचें म्हणून अशें तरेन तांचो एक मेन म्हाका दिसता हें केन्ना फिशरीज डिपार्टमेंटाक लक्षच घालनाशिल्लें हें जर पयलीं लक्ष घातलें हें प्रश्न आज येनाशिल्ले कित्याक हें आसपाक जाय मॅन्डेटरी सो तुमी जर लक्ष घालून जर केल्लें जाल्यार हें येनाशिल्लें पाळी. दुसरी म्हणजे फुटबॉलान जेटी पळयता कोण करता ताचो कस्टोडियन हो एक प्रश्न आसा कारण पयलीं एसोसिएशन आनी बाकीचे तुजे तांचे सगळे ते पळयताले सोसायटी जावन ते पळयताले मागीर फिशरीजान आपल्या कडेन घेतली फिशरीज थंयच्यान जे ट्रक येतात ट्रेडर्स आसात तांच्या कडेन पयशे घेता पूण मेंटेन करना जेटी हो प्रश्न आसा. फिशरीज तांचे कडल्यान प्रत्येका कडल्यान तांकां रजिस्टर करून पयशे घेता पूण ट्रेडर्स येता ते पूण मेंटेन तुमी करपा जाय न्ही जेटी. फिशरीज मिनिस्टरान काल विजीट केली म्हाका दिसता फर्स्ट टायम थंय पावल दिसता. हाजे पयलीं वेळेचो आमदार म्हाका दिसता फिशरीज मिनिस्टर तो सुद्दां थंय पावल नाशिल्लो दिसता ताणें केन्ना पळयलेंच नाशिल्ली. निळकंठ हळर्णकर म्हाका दिसता ते फिशरमॅन जाता तशें फर्स्ट टायम पावल दिसता चार्ज घेतल्यार. हाजे पयलीं तेच सायडीचो फिशरीज मिनिस्टर आशिल्लो तो सुद्दां थंय पावल नाशिल्लो दिसता म्हणजे तितली वायट परिस्थिती आशिल्ली पूण कितें जावं एक हें जालें थंय वायट घडणूक घडली आनी ताचे नंतर ती जेटी मातशी जाग्यार हळू येता. आनीक आज जेन्ना आमी थंय पाविल्ले तेन्ना थंयचो हें की ते चित्र आशिल्लें की खंयनी लागून ज्यो पार्क केल्ले जेटीचेर पार्क केल्ले त्यो बोटी काडून दुसरे कडेन व्हरपाचें काम अगदी सुरू जाल्लें. सो हें जर पळयलें की तो हो अलेक्सिकर म्हणटा की फुडल्या 7 दिसां भितर जेटी म्हणटा ऑलमोस्ट निवळ जातली ना जाल्यार म्हणटा आमी जी कारवाय करपाक जाय ती आमी कारवाय करतले. आनी एक अश्यो 40 बोटी अश्यो आसात तांचे मालक कोण हेच कारणाचो ताणें म्हणलां की तांकां नोटीस धाडलेली आसा 7 दिसां भितर जर कोण क्लेम करना जाल्यार टेक इट एज गव्हर्मेंट प्रॉपर्टी म्हणून आमी ते मुखार काल तांचे मिटिंगे भितर एक मनीस हाडलो कॉन्ट्रॅक्टर तो हे स्क्रॅप सामान घेता जो बोटी स्क्रॅप करपाचें काम करता तो स्पेशलिस्ट तो तातूंत भितर स्पेशलिस्ट सो तांणी थंय जागो एक नोटिफाय करून दिल्लो आसा सो ह्यो बोटी आतां मूव जावन थंय वतल्यो आनी थंय त्यो बोटी स्क्रॅप करतलो आनी ताचे नंतर त्यो तो घेवन वतलो. आनी मुखाल्यो ज्यो 40 आसात त्यो जर एक तर पूल करून व्हरपाच्यो ना जाल्यार त्यो थंय स्क्रॅप करपाच्यो अशें म्हणून हें केलें ताका लागून तांकां 7 दिसांचो टायम दिल्लो आसा आनी ह्या 7 दिसां नंतर ही कारवाय परती चालू जातली. सो पयलीं 4 तांणी बोटी काडिल्ल्यो आसा ताचे नंतर 6 बोटीक नोटीस धाडिल्ली आसा आनीक आतां उरिल्ल्यो 40 ज्यो उरतात ताचे फाटल्यो त्यो मागीर ताचे नंतर त्योय कामां करतल्यो. आनीक आज साश्टीक ते लागना ती केप्यां आनीक आमचो काँग्रेसचो अध्यक्ष अमित पाटकर हाणें तो आतां फेसबुकाचेर लायव्ह तांकां हें केल्लो ताजो खूब हें आसा की केपेचे जे म्हणजे डेप्टी कलेक्टराचे जी बिल्डींग आसा तातूंत भितर
ती ओल्ड बिल्डींग जाल्ली आसा आनी सगळे वयले जे हे आसा आमचे छप्पर आसा ताजे ते प्लास्टर केल्ले उठून आनी ते सगळे भितरले हे आतां एक्सपोज जाल्ले आसा. म्हळ्यार ते अशें की इतले ओल्ड बिल्डींग ते कितें जर जालें जाल्यार केन्नाय सकयल पडपाक शकता अशे तरेची एक हे आसा. आनी आज ताणें थंय वचून ते सगळे लायव हे करून धरले आनी तो म्हणटा की जर PWD जर तीच जर भियेना कितें सुरक्षीत ना जाल्यार बाकीच्याक आनीक ते सुरक्षातेचेर काम करता. स्पेशली जे रस्त्याचेर 200 जण मेल्यात ते विशींचे तो संदर्भ घेवन ताणें हे केला की रस्ते आनी तेन्ना आपलें ऑफीस सारकें करपाक जाय ते रस्ते आनी सारके करता म्हणून. ती बिल्डींग म्हणल्यार म्हाका दिसता तिका एक 25 वर्सां आयज जातली. 94 काय 95 ती बिल्डींग बांदिल्ली आनी ती ताका सेम पेंट व्हायट आनी तो रेड तसोच आशिल्लो. ताका आनी कांय बसयना. तातूंत भितर डेप्युटी कलेक्टर आसा, BDO आसा, मामलेदार आसा, RTO पयलीं ती थंय चलताली. RTO भितर तें घरशें बंद आशिल्लें तातूंत चलताली. आतां ही आनी ताचो स्लॅबाचो प्रत्येक कडेन जो वयलो फ्लोर आसा थंय स्लॅबाचें हें पडटा. म्हणजे BDO घेत जाल्यार हांव एक फावटी 4 वर्सां पयलीं गेली तेन्ना BDO अशी मेडी लावन दवरिल्ली ताणें. म्हणजे स्लॅब मारून मेडी लावन दवरिल्ल्यो. आनी म्हणजे ती बिल्डींग इतली वायट कंडिशन आसा ती केन्ना पडटली बी म्हूण सांगपाक जायना. सद्या त्या स्लॅबाचें हें पडटा. सो अमित पाटकरान थंय विजीट केली ताणें म्हणलें की PWD आमचे रस्ते बांदता. सो तांच्या ऑफिसां अशी वायट परिस्थिती आसा. म्हणजे सांग मोडकळी आयल्यात आनी हे रस्ते कितें बांदतले बरें हें ताणें संदर्भ दिवन कोपर प्रवेश मारले. सो हय पूण ती बिल्डींग बेगींतले बेगीन रिपेराक करपाकच जाय. आनी फातोड्डा पुलीस स्टेशनाचें इनॉग्रेशनाक जेन्ना मुख्यमंत्री आयिल्लो तेन्ना ताणें सांगिल्लें की आमची मेन एक 4 बिल्डींग सोडल्यो मेन तालुक्याच्यो त्यो बाकी सगळ्यो बरी ना आनी आमी आतां वेगवेगळे संकुलां बांदतले. सो केपेंची बिल्डींग ही बेगींतली बेगीन बांदपाक जाय आशिल्ली. फाटीं करपाक जाय आशिल्लें. आतां तरी करची बेगींतली बेगीन. आनी ती एक वटच्यान ही बिल्डींग हे केल्या दुसरे वटच्यान ती आमची हाजी मार्केटाची बांदून दवरिल्ली आसता. पण जी सुद्दां हँडओवर करना ती तशीच जाल्ली आसा. केपेंचें पुलीस स्टेशन ते उजनी तशेंच सांगणो आमी काय फाटीं पळयत आसा जर सुद्दां सांगणो सांगल्या भशेन तो तयार बंद जाल्लो आसा. सो एकंदर जर परिस्थिती पळयलें जाल्यार आतां मुख्यमंत्र्यान जशें आमचे फुटबॉला जेटीचेर येवन लक्ष घालून ते सगळे जाग्यार हाडपाचो प्रयत्न करता. तशें आतांय हांगाय बी ताणें लक्ष घालचें अशी सगळी गोंयकारांची इच्छा आसतली. जाय जाल्यार आनी ताचे खातीर डेडिकेटेड ऑफिसर्स थंय हें करचे किंवा आतां जशी आमची जेटीची जबाबदारी अलेक्स सिकरा कडेन दिवन अलेक्स सिकरान धडाधड निर्णय घेवन ते सगळे जाग्यार हाडले तशें खंयच्याय एक मंत्र्या कडेन तें काम सोंपोवचें. आनीक हे जे काम आसा तें मातशें जाग्याचेर धरचें कारण लोकांच्या सुरक्षे कडेन हाजो थेट संबंद आसा. आनीक लोकांची जर सुरक्षा बरी उरली जाल्यार सगळे राज्याची सुरक्षा बरी उरपाक शकता. हें लक्षात घेवन लोकांच्या जिविता कडेन आतां आनीक चड खेळचें न्ही गव्हर्मेंटान. आनीक हे जे सगळे अडचणी आसात त्यो जाग्यार घालच्यो. इतल्या कारणान ही चर्चा हांगा थांबयता आसतना एकच की आमी ह्या माध्यमांतल्यान अलेक्स सिकर हाकाय बी ताजें अभिनंदन करता की ताणें इतलें धडाडी दाखोवन हे जी आमचे वर्साचेर प्रॉब्लेम सॉल्व केलो तो प्रॉब्लेम सॉल्व करपाच्या दृश्टींतल्यान प्रयत्न सुरू केल्यात. सो हाजेर आमी ही चर्चा थांबयतात. पळयत रावात गोमंतक टीव्ही. सगळ्यांक बरें करूं.